रेशमा तू मग का पहिले गे वही काले 1 किलो ऍपल हाडले असं काही जाऊ त्या बिट्टीच्या अंगडीत गाईत येता ऍपल कितले KG 200 इल्ले उन्हे घरी येत गी 150 दितो जायत म्हाका 1 किलो ऍपल दी जायती जायत ट्रेकन घे पुरो गी 500 पुरो पुरो अर्धा किलो जाता आणि इल्ले शे वन KG ला 60 झाले राव पहिले काय करणं सर 1 KG झाले ಹಂಗ ಅಸ ಪೊಳೆ కొన్ని ದಿನ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅವೆನ್ಸ್ ದಿ ಮುಂಚೆ ಸಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಂಚೆ 150 रुपये दिले दर बघ ग्रीन बास्केट घेऊन दुसरा वाजत की जायत जायत डिस्काउंट करून देता हूं जायत जायत ओके दरा जायत जायत येता हूं जायत जायत दुसऱ्या अंकी सांगा जायत जायत केदाळा गेला हे चेडू हांवें 1 किलो ऍपल हाड म्हण सांगलें आनी कितें दिसाना वरां 9 जालीं कितलो हंकार जायजे असो कितलो काळोख जावन गेलो कळ्ळें वाट राखची गे म्हाका कळना आयले आयले 1 किलो ऍपल हाडूंक इतलो वेळ जायचे गे खंय गेल्लें पळयचें येवं दितें हांगा पुरो झाले म्हाका खंय गेल्लें गो इतलो वेळ तुम्ही ऍपल हाडून धाडले न्ही ऍपल हाडून आयली तें घालूं गो केल्लें ऍपल तांतून दिसता म्हाका काल ऍपल हाडलाय गो हें काल गो केल्लें हाडनायलाय तूं हें काल त्या गो बेट्टीच्या अंगडी गेल्ली ताणे हांवें सांगलें ताचे कडेन 1 किलो ऍपल दी म्हूण सांगून ताका तो सांगी लागलो 200 रुपये ऍपल हा म्हूण सांगून तशें जाल्यार 200 म्हाका इल्ले उणे घर सांगले हांवें ताचे कडेन उणे घर सांगल्याक 1 किलो भरती करताना अशें करून दिले ताणे हें केल्लें कित्याक हाडलाय गो उश्ट्याचे बुरा तुका समजोनी ना गे गो कशें सांगचें तुका म्हाका कळना हें ऍपलां पाटी दी गो हें ऍपलां नाकांत तू कान घे ना वर भितर तोर तूं फाटी दी गो तूं फाटीवर नसतो पाटी म्हणे पैसे आडिना जाल्यार जे पॅन कार्ड मोडून घालता मोडता